मोगाच्या बा भयणींनो, आमच्या संवसारांत वेगवेगळ्यो संस्था आसात, भोव समाजीक आनी धार्मीक. समाजीक म्हणल्यार आमचो कुटुंब, इस्कॉल, कॉलेज, महाविद्यापीठ आनी आदी. धार्मीक म्हणल्यार आमची विरगोज एक भाशेक एक संस्था, आनी इगोर्जेन जायत्यो संस्था आहात, पाद्रींच्यो आनी माद्रीच्यो. आनी सगळ्यो संस्था एक भाशेन एकठांय रावंक सोदतात, एकठांय रावंक जियेतात. कुटुंबांक नेम कायदे आसात, तशेंच स्कॉलांक कायदे आसात, इगोर्जेंक कायदे आसात, सगळे कायदे आसात, ते गरजेचे. आनी आवय बापूय एके भाशेन भुरग्यांक व्हड करतना ते कायदे शिकयतात. तशेंच स्कॉलांनी टिचऱ्यो, प्रिंसिपल, हेडमास्टर शिकयतात. जर हे कायदे मोडल्यात, आमी तांकां समजून दितात हे कायदे कित्याक केले ते, तुमच्या पासून केल्यात सांगतात. एक भाशेन भुरगीं ल्हान व्हड जातात आनी जायते तत्वां आपणायतात आनी संवसारांत एके भाशेन व्हड वो ल्हान जागो घेतात. कित्याक हेच कायद्यांनी आनी बरें तत्वांनी ती जियेल्यांत आनी व्हड जाल्यात. हे कायदे एके भाशेन आमचें स्वतंत्र लिपोवन दवरना, बंद करना, पूण ताका आमकां सूख दिता तेची प्रगती करूंक. आज वाचप्यांक आमी कायद्यांची नेमांची खबर आयकल्या. पयले वाचपान मोजेस म्हणटा पोरशेक, तुमचे मदें आनी सोयऱ्या मदें एक खास संबंद आसा, खुशालकायेचो, दादोसकायेचो संबंद आसा. आनी हो संबंद गोड दवरूंक सोयऱ्यापणान तुमकां नेम कायदे दिल्यात. जर तुमी हे कायदे पाळल्यात, तो लोक कितें म्हणटलो, पळयात म्हणटो, तुमचो कितलो धोनी आसा, सोयऱ्याप आसा, तो तुमकां कशें बी सांबाळटा, एकवट येता. तो तांकां हे कायदे नेम पाळूंक सांगता. आनी जेजू कितें म्हणटा, हांव आल्या संवसारांत आदले कायदे मोडूंक न्हू, पूण शांती पावय. पूण जेजून हे सगळे कायदे आपल्या जिवितांत पाळले आनी दुसऱ्यांक पाळूंक शिकयले. आनी एकूच कायदो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी आपल्या जिवितांत हो कायदो कसो पाळूंक जाय तो दाखयलो. आमचे विरगोदे कायदे आसात, खूब कायदे आसात. जेन्ना तुमी हांगा येता, मिसाक येता, कपेलांनी वयता, इगोर्जेन वयता, कायदे आसात कशें तूं येवंक जाय ते. तशें वेगवेगळे इगोर्जेन वडील आसा, ताका म्हणटा पातकूर म्हणटा, कपेलां आसतात, PPC आसा, फाब्रिका आसा, जायते अशे समाज आसात. ते सगळे एकठांय रावन, एकठांय वावरून ही ते इगोर्जेची यात्रा करतात. सगळ्याचें मन आयकून वडील आहात ते कायदे करतात. म्हणजे आमी सगळे हे संवसारांत यात्रेकार, एकामेका बरोबर आमी यात्रा करता. आनी करतना हे आमी सगळे जे आमीच आमकां कायदे केल्यात, आमी देवान दिल्यात, ते पाळटा. आनी पाळल्यार आमकां साचें सूख मेळटलें. जर आमी सावाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार तो गोंयां येवन ह्या गोंय सरकाराचे कायदे पाळले आनी लोकांक एकूच कायदो दिलो, देवाचो मोग करात आनी पेल्याचो मोग करात. हो कायदो ते पयले धाकल्या भुरग्यांक शिकयलो, वो भुरग्यांनी वडिलांक शिकयलो. एके भाशेन त्या कुटुंबांनी, समाजांनी खुशालकाय हाडली. तर आमी हे जीव सारतना विचार करुया, जे कायदे आमी केल्यात दुसऱ्या पासत, पयले ते आमी पाळटात काय न्हय. जे कायदे आमी जो शिकयतात ते कसले, बरे ओ वायट. आनी सगळे एकवटान आमी कायदे पाळूंक आज आमी देवा लागीं कृपा मागुया.